तुज्या लागशिल्लो मनीस आसल्यार ताच्या कडेन उलयताय. तुज्या बायले कडेन तूं उलोवंकच उलयना जाल्यार मोण्या वरी रावता जाल्यार तुका संबंद दवरूंक जाता गे? जायना. उलोवंक जाय. देवान आमकां पदवी दिल्या उलोवची. तो संबंद दवरूंक जाय. तो परगांवांत आसा जाल्यार फोन आसा न्ही गे, उलय. आतां कस ना ताका, उलय. ताच्या कडेन उलोवंक जाय. तूं उलयना जाल्यार तो दुसऱ्या कडेन उलयतालो उडासोर. जेजू कडेन चड लागशिल्लो संबंद चड गरजेचो. म्हज्या भावा, तुज्या बायलेच्या की चड जेजू कडेन संबंद दवरचो चड गरजेचो. वय सदांच तुका तुज्या हाताक हात धरून तो चलयता. तेन्ना तुज्या स्त्रियेक हांव तुका सांगता, तुज्या दादल्याच्या की जेजू कडेन संबंद दवरचो गरजेचो. मरणाच्या घडयेच्या वेळार तो तुजो हात धरतालो उडासोर. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर जेरमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत हांव आनी मातेवाच्या वांजेलांत हांव आमी आयकलें. पयलें वचप आयकले उपरांत आमी एका तळ्यान एक कुटुंब तशें सांगाता गायन केलें आनी म्हळें, एक नितळ काळीज म्हाका दी रचून दी येसुमिया. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी येसुमिया. भाव भयणीनो, आमची जिणी आमचें जिवीत जर संपून काय हे जाय जाल्यार आमकां परस्पर बरो संबंद आसूंक जाय. एका दादल्याक आपणाच्या बायले थंय समा बरो संबंद ना जाल्यार तें कुटुंब बरें जायना. जायना. कितलेय पयशे आसूं दी, जायना. आमचें सर्गीचें जिवीत संपून काय पावो जाय जाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय आमकां संपूर्ण संबंद आसूंक जाय. ताची वळख मेळोवंक जाय. ताचें काम करी जाय जाल्यार, ताचे शीस आमी जाय जाल्यार ताची वळख आसूंक जाय. हें सत. कितली बरी वळख गी तितलो बरो संबंद. आमकां सगळ्यांक एकच माट्टा संबंद ना. दादल्या आनी बायले मदलो लागशिल्लो संबंद, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो लागशिल्लो संबंद, परकी मार्केटींतल्या मनशां आनी आमच्या मदें संबंद आमकां तितलो ना. कोणी एकलो परकी मनीस येवन हाळे ती तुजी बायल म्हूण सांगता गे, कोण तो तें सांगूंक? कोण तो? आपणाच्या बायलेक हांव वळखना गाय म्हूण तो चिंता. तूं बायलेक वळखताय सामा. बायलेची वळख तुका करनी जे म्हूण गरज ना. तुजें राजो सामा. तुज्या देवाची वळख तुका आसा गी. बायलेच्या की वर्ती न्ही गे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. ताची वळख तुका आसा गी. हे एक सावळाक आमी जाप दी जाय. आतां या आमी वांजेलाक. जेजू क्रिस्ताक जाणा आसलो तो. आपणाचे ह्या संवसारांतले दीस जाले म्हणून आनी तो जेरुसलेमाच्या कुशीन गुंता. सेजारिया फिलिपाक वेता. सेजारिया फिलीप म्हणलो गांव ह्या शहर भोव नांवाडी. कित्याक तें एक सेंटर जावन आसलें. जायतो लोक थंय येतालो वेतालो. जायते महारस्ते व्हडले रस्ते आसले. रोमा वेचे, जेरुसलेमा वेचे आनी खंय वेचे सगळे रस्ते थंय मेळटाले. जायते जण बिजनेस करूं येताले. जायत्यो समोर्ती आसल्ल्यो. जुदेव आसले, सिरियन्स आसले आनी बालाचे पटलावी आसले आनी समोर्थ नातलेय आसले. येताले वेताले, बिजनेस करताले, उलयताले, कितें कितें करताले. थंय एक मनोभाव कितें म्हळ्यार जायते तरांच्यो समोर्ती आनी देव थंय आसलेल्या वरवीं मनशाचे सादावरण संस्कृती समोर्ती विशय जावन आसले. बालाचे 15 देव तेंपलां आसलीं. बानियाकाचें आनी एक तेंपल आसलें. सेजरायाचें व्हडलें एक तेंपल आसलें. फिलिपान बांदलें देखून ताका सेजाराया फिलीप म्हणटाले. अशें आसतना समोर्ती विशय जेजू क्रिस्ताक सांगची गरज नातली. आनी जायते तरे मनीस जायत्या रितीन पातयेता देखून जेजू क्रिस्त त्या जाग्यार आपणाच्या आपोस्तलांक हें सवाल घालता. मनशा पूत कोण म्हूण ते सांगतात. तो बाल गी, शेजार गी, शेजार राय गी, सिरियाचो राय गी,
कोण तो? हें कित्याक सवाल घालतात? जेजू क्रिस्त जाणा आसलो, थोडेच दीस म्हजे उरले, हांवें वांजेल परगट केलो, जायतीं आजापां केलीं, जायतें सोंसलें, आनी थोडे दिसांनी हांव मरतलों. जर तर म्हजें शीस हांव कोण म्हूण वळखनात, म्हजें काम तें करतलें गे. हांवें केल्लें सगळें निर्फोळस जाता न्ही गे. देखून शिसांक आपणाची वळख चड गरजेची. वय संबंद दवरी जाय जाल्यार, ताचें काम करी जाय जाल्यार तांकां म्हजी वळख चड गरजेची, एब्सोल्युटली नेसेसरी. तशें आसतना घालें तें सवाल तुमी आयकलें. कितें मेळ्ळी जाप? थोडे सांगतात तो जुआंव बाप्तिस्त, आनी थोडे सांगतात एलियास प्रॉफेट, आनी थोडे सांगतात जेरेमिया प्रॉफेट. वय हें कित्याक जाप दिली? हेरोद्रान जुआंव बाप्तिस्ता दिवशी मारलें, आपणें अन्याय केलो म्हूण ताका खसतालें आनी भारी बेजार भोगतालें. आनी कोणी एक नांवाडी मनीस आयलेल्या वेळार तो चिंततालो तो जुआंव बाप्तिस्त परतून उठला म्हणून. जेजू क्रिस्त नांवाडीक मनीस तो परतून उठला म्हणून तो पात येतालो, लोकय पात येतालो. देखून थोडे सांगतात तुमचोच जुआंव बाप्तिस्त म्हणून. जाप कळ्ळी माता? दुसरें, थोडे सांगतात एलिया प्रॉफेट. कित्याक? दुसऱ्या प्रॉफेटांनी सांगलेलें आसा मेस्सेया येवच्या आदी एलियास प्रॉफेट येतालो म्हणून पवित्र पुस्तकांतच बरोवन आसा, आमच्याच बायबलांत बरोवन आसा. अशें आसतना मेस्सेया येवच्या आदी येवचो तो एलियास प्रॉफेट तुमच म्हणटा थोडे. आनी थोडे सांगतात जेरेमिया नांवाडीक प्रॉफेट, क्रिस्ता खातीर वावुरलो, क्रिस्त येना खातीर विशयान जायतें बरयल्लें, आनी तूं क्रिस्ता विशयान उलयता देखून जेरेमियास म्हूण. जेजूक बेजाराय जाली. इतलेंच गे हांव तांणी समजून हांव जुआंव बाप्तिस्त म्हणून गे, एलियास म्हणून गे, जेरेमियास म्हणून गे. तसल्या बेजाराच्या मनोभावान डायरेक्ट सवाल घालता, आनी तूं कितें म्हणटा, तुमी कितें म्हणटात? तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पेद्रू उठता आनी जाप दिता, तूं जावन आसाय क्रिस्त निजा देवाचो पूत. वय जेजू क्रिस्ता भोव संतोश जालो. आदावण येव आयलेल्या वेळार हें जावन अशें म्हज्या मांसाचें मांस, आडाचें आड म्हणल्या बरा येवे कितली खुशी जाली जावंक पुरो. तूं जावन आसाय क्रिस्त निजा देवाचो पूत, येवंक आसलेलो तो तसो तूं. जेजू क्रिस्ताक बारी खुशी जाली आनी म्हणालो, पेद्रू तूं नांवाडीक, रक्ता मासान तुका तें प्रेरण दिवना, सर्गीच्या बापान पवित्र आत्म्यान तुका प्रेरण दिलां. तूं जावन आसाय कडप, ह्या कडपाचेर हांव बांदतलो म्हजी सभा, आनी सैतान ताचे जैत व्हरूंक शकचे नात. आनी सर्गीच्या राजाचे साव्यो तुका दितलो. कितें तूं बांदताय तें बांदून आसतलें, कितें तूं सोडताय तें सोडनासतलें. वय विशेश ही गजाल. आतां तें आयकल्या उपरांत हांव तुमकां सवाल घालतां, भाव भयणीनो, आमकां जेजूची वळख आसा गे. वळख आसल्या शिवाय आमकां संबंद दवरूंक जायना. आमी मार्केटी वेता, बसार वेता, ट्रेनार वेता, जायते मनीस आमकां मेळटात, वळख ना, संबंद दवरता गे. आमी पेपरां जायते वेळा विशयान वाचता, त्या मनशा कडेन संबंद दवरूंक जाता गे. जेजू कडेन चड लागशिल्लो संबंद चड गरजेचो. म्हज्या भावा, तुज्या बायलेच्या की चड जेजू कडेन संबंद दवरचो चड गरजेचो. वय सदांच तुका तुज्या हाताक हात धरून तो चलयता, तेन्ना तुज्या स्त्रियेक हांव तुका सांगता, तुज्या दादल्याच्या की जेजू कडेन संबंद दवरचो गरजेचो. मरणाच्या घडयेच्या वेळार तो तुजो हात धरतालो, उडास दवर, तर ताची तुका वळख आसतली आसा गे. जाप दी म्हाका, नवें करूंक आयलाय तूं, जाप दी म्हाका. जेजूची वळख आसा गे तुका. तर फादर, वळख कशी मेळची? वळख मेळची दुसऱ्यान सांगलें आयकोन पयलें मेळट.
पेपरार आमी वाचता वय वळख मेळची आमी जावन वाचून बूक आमी वाचता वळख मेळची दोतोणीन वय वळख मेळची बायबल वाचून देवाचें उतार तें वळख मेळची उलोवन तुज्या लागशिल्लो मनीस आसल्यार ताच्या कडेन उलयताय तुज्या बायले कडेन तूं उलोवंकूच तूं उलयना जाल्यार मोण्या वरी रावता जाल्यार तुका संबंद दवरूंक जाता गे जायना उलोवंक जाय देवान आमकां पदवी दिल्या उलोवची तो संबंद दवरूंक जाय तो परगांवांत आसा जाल्यार फोण आसा न्ही गे उलय आतां कस ना ताका उलय ताच्या कडेन उलोवंक जाय तूं उलयना जाल्यार तो दुसऱ्या कडेन उलयतालो उडोसोर वय वय आमी कशें उलयता मागण्यान उलयता तेंच म्हणटा अमरी म्हणटा वय तितलोच गे ना ना तितलोच न्ही जर तर तुजी बायल रात दीस नॉन स्टॉप उलयत जाल्यार तुका संबंद दवरूंक जाता गे जायना कितलें उलोवंक ना जाल्यार तें मुग्धना म्हूण चिंताय तूं वय थोडे फावटी तशेंच घडटा न्ही गे नथींग टू से बट कॅनॉट स्टॉप येता एक घडी म्हजो संबंद चड जाल्ल्या वेळार उलोवचें रावयता हांव दोळ्यांत आनी दोळ्याक पळयता न्ही गे तें संबंद चड लागशिल्लो व्हडल्या वेळार म्हजें काळीज ताच्या काळजाक लागता काळजाचें स्पंदन जाता संबंद चड जाल्ल्या वेळार मोतीक लागता तोंडांतल्यान उतरां येनात तोंडांतल्यान उतरां चड आयिल्ल्या वेळार मोत परगांवां वेता वय सबार पोटीन तशें जाता आतां हांव सवाल घालता तुमकां एक बेजार पावो नाकात तुमी मिसां उपरांत तेर्स म्हणटात कितें म्हणटात म्हूण तुमी जाणा आमगे त्या तेर्सा प्रमाणे तुमकां संबंद आसा गे तुमचें काळीज क्रिस्ता थंय ओडटा गे मोत तुजें थंय लब जाता गे तेर्स म्हणून नजो म्हूण सांगना हांव तेर्स म्हणा जाय मागणें करी जाय ताच्या की व्हरतें दा म्हूण सांगता हांव ताच्या की व्हरतें संबंदाची वाट नियाळ जावन आसा तूं पयस इगर्जेक आयलोय दोळे धांपोवन क्रिस्त थंय तुज्या आत्म्याची दिश्ट घालन तुका संबंद दवरूंक जाता गी निशब्द रावूंक जाता गी तुज्या बायले कडेन तूं अदीक संबंद आसलेल्या वेळार तूं उलयताय उलयनाय उलयताना तें उलोवणें तुज्या संबंदाक आड येता what the language speaks is an hindrance to keep relationship वय संबंद लागशिल्लो जाल्ल्या वेळार उलोवणें बंद जाता वय तें सत तुमी जाणात म्हज्या किसड तसलो संबंद भाव भयणीनो तुमकां जेजू थंय आसा गी या आमचो संबंद गिळीपाटा गे पॅरटा बरें गे आयलें हांव तेच म्हणो गेलें गेलें जालें गेलें आयलें हांव गेलें नव्यान केलें गेलें येलें निसा की लागशिल्लो संबंद वैयक्तीक संबंद जेजू थंय आसा गे आमकां हें एक सत आसता म्हूण सांगूंक हांव अशें येता आमी पाड मनीस न्हय आमी बरे मनीस क्रिस्ता लब जाल्ले मनीस पूण आमचो संबंद उपयोगूच आसता शिवाय गूण ना त्याच खातीर क्रिस्ताचो मनोभाव आमच्या काळजांत रिगाना आमच्या जिबेन मात्र वळटा शिवाय बोदा वचना तर जेजू क्रिस्त पेद्रूक सवाल घालता डिसेपलांक सवाल घालता तुमी कोण म्हणटात पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण तो जाप दिता तूं जावन आसा क्रिस्त निजा देवाचो पूत तोच जेजू क्रिस्त तुका सवाल घालता हांव तूं कोण म्हूण सांगताय तूं जावन आसा म्हजो देव रचणार सोडोणदार तुज्या शिवाय म्हाका जीव ना तुज्या शिवाय म्हाका मुखार वाट ना म्हाका संपूर्ण हांव तुका समर्पण दिता हें जावन आसा जिणेचें करार तयार आसा तुमी करूं आमकां क्रिस्त थंय वैयक्तीक संबंद जाय जिबेचो संबंद पावना मातशें जायतीं मनशां उलयतात तांकां आमच्या कडेन संबंद आहा गी काळजाचो संबंद जाय आत्म्याचो संबंद जाय
मोतीचो संबंध जाय. त्याच खातीर नियाळ जावन आसा अनुभवद प्रज्ञेय दारी, म्हणजे मिस्तीक जिणेची वाट. नियाळ जावन आसा लक्षिली मिस्तीक कॉन्टेम्प्लासांव जिणेची वाट. नियाळ म्हळ्यार उतार मात्र आयकला शिवाय आमी जिवन जाणा गी. दादल्या तुज्या बायले थंय तुका उतरा शिवाय लागशिल्लो संबंद दवरूंक कळटा. स्त्रिये तुज्या दादले थंय तुका कळटा. कित्याक तुमकां कळना जेजू थंय? आसतावन आमची धर्मीक जिणी बदलूंक जाय. क्रिस्त थंय आमकां वैयक्तीक जिणी आसूंक जाय. हेंच बाग आमस मेस्तां फावो जावन दी. आमेन.